देवाल बद्दल आम्ही आलोचन करचे असल्यारी, देवाल बद्दल आम्ही स्मरण करचे असल्यारी कशी कर का, कित्याक कर का, केल्यार ताजेन कसन आमकां ताजेन प्रयोजन आसा हे मस्तीतलो विशय आसा. बाकी कसनेची तुम्ही जीवनांत कसने करचे असल्यारी एक निमित्त जावका, कसने करचे असल्यारी तुमका एक निमित्त जावका, एक रिजन जावका. त्या निमित्त असल्यार मात्र तुम्ही कार्यप्रवृत्त करताचे. एग्जाम आसा तो वाचिता, एग्जाम ना जाल्यार तो वाचिना. म्हळ्यार एक निमित्त उरका. कसने तरी एक कार्य करता जाल्यार ताजी मागची एक निमित्त उरका. किंतु देवाल स्मरण करचे खंयचेही निमित्त नाका. बाकी खंयचेही तुम्ही हे करका, जेवण करका पोटाबूक जावका. कसने एक करा, तुम्ही भायर वचका चमकून वचका ना. भायर कसने कार्य असले मात्र तो चमकता, भायर कार्य ना जाल्यार तो चमकता. सो अशी कसने तरी एक कार्य करका जाल्यार कसने तरी एक निमित्त लागता. किंतु देवाक स्मरण करचे देवाल बद्दल पूजन करचे कसने रिजन ना. कित्याक की म्हळ्यार ताणे आमकां जन्म दिल्लो आसा, तोची आमगेलो पोषक आमगेलो, तोची आमगेलो रक्षक. त्या निमित्तान देवाल हक्का केन्नाही कसने रिजन लागना. ताणे हे केल्ले निमित्तान आमी हे करता ना. आमी करचेची, हे आमगेले कर्तव्याचे भाग. हक्कानी कसने विशेष जावन घेवन आमी कसने करचेक जायना.